Age-related problem. Samir's age is 1/4 of his father's age and 2/3 of his sister Rima's age. What is the ratio of the ages of Samir, Rima and their father respectively? So आमका रेशिओ फाइंड करूंक सांगला समीराचो, रिमा आणि फादर. ओके, ह्यांचो रेशिओ आम्ही फाइंड करतले. सो आता फर्स्ट आमकां इन्फॉर्मेशन जी दिल्या पळय, समीर्स एज इज, समीराची एज कितें ती एक्झॅक्ट खबर ना, पण आमकां कंडिशनलार दिल्या 1/4 ऑफ हिज फादर एज. सो समीर एज आम्ही कन्सिडर करतले कितें एक्स. काय, सो आता एक एक आम्ही कंडिशन पळयात. समीर्स एज इज येयलो म्हटल्यार इक्वल टू साइन. ओके, समीर्स एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर एज, 1/4 ऑफ फादर एज, 1/4 ऑफ हिज फादर एज. ओके, सो आता हांगासर 4 जो आहा तो हांगा मल्टिप्लाय करायचो. 4x हांगा कितें उरली, फादर्स एज उरली. कळ्ळें कितें केलें, ही समीर एजूच एक्स घेतलेलो, 1/4 ऑफ हिज फादर एज. सो 1/4 4 हांगा मल्टिप्लाय करात 4x. सो फादराची एज 4x येयली. ओके, सो ही 4x हांगा बरयली. मागीर नेक्स्ट, एंड 2/3 ऑफ हिज सिस्टर रिमाज एज. एंड म्हणजे हे सेंटेन्स कंटिन्यू आसा हांगासर. समीर्स एज इज 2/3 ऑफ हिज सिस्टर रिमाज एज. सो समीर एज आता सेकंड कंडिशन पळयात. समीर एज आमी कितें घेतलें एक्स, 2/3 ऑफ हिज सिस्टर रिमाज एज म्हणजे रिमाज एज. सो सेम वे जशें हांगा केला तशेंच हो एका मल्टिप्लाय केला, तसोच हो एका मल्टिप्लाय केला. 3x आणि हो 2 आसा तो हांगा येतलो. कळ्ळें, सो आमकां एज कोणाची मेळ्ळी, रिमा. ओके, सो कळ्ळें कितें केलें, 3 एका मल्टिप्लाय केलो, 2 हांगा हाडलो. सो आमकां रिमाची एज मेळ्ळी. सो हांगासर ती बरेच 3/2x. सो आता नेक्स्ट कंडिशन कितें जातलें, हे आमकां पळय रेशिओ मेळ्ळा कितें, x3/2x अपॉन 4x. ओके, सो आता फर्स्ट कितें करास, मल्टिप्लाय करास. हो डिनॉमिनेटर हा पळय, हो एका मल्टिप्लाय येतलो, हेका मल्टिप्लाय येतलो, हेका मल्टिप्लाय जावचो ना. म्हणजे आपल्या वयर जो न्युमरेटर आहा तेका मल्टिप्लाय जावचो ना, त्याच्या सायडीक आहा तेका मल्टिप्लाय येतलो. 2 × x कितें, 2x हांगा 3x आणि 2 4 जा 8x. ओके, सो x कॅन्सल करास, 3 8. जर खंयचे नंबर डिवायड जाताले, तिनूय सपोज असे असले, अशें अज्यूम करात, अशें असले जाल्यार रेशिओ चेंज जातलो आसलो. कसो, हे तिनूय 2 च्या टेबलान येता, 1 2 4. कळ्ळें, हे आता तिनूय खंयच्या टेबलान येना. रायट, सो तेच्या खातीर हे एज इट इज उरले. सो तुमचो करेक्ट ऑप्शन जो आसतलो तो सी. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो अशें टायप येयले जाल्यार ह्या वेन तुम्ही करपाक शकता प्रॉब्लेम. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लेम रिलेटेड टू एजेस. The respective ratio between the present age of Rahul and Surya is 5:x. एज रिलेटेड जर प्रॉब्लेम असतात पळय, ती आमकां प्रेझेंट एज तेंची फाइंड आउट करपाक जाय. ओके, तो कन्सिडर करून आमी सॉल्व करतले, म्हणजे प्रेझेंट एज कन्सिडर करूनच आमी सॉल्व करतले. सो आता आमकां हांगासर तेंची एज दिवंक ना, पण एज इन द फॉर्म ऑफ कितें दिला, रेशिओ. ओके, सो प्रेझेंट एज ऑफ राहुल. ओके, सो प्रेझेंट एज ही आमकां तेंची एक्चुअल एज दिवंक ना, इन द फॉर्म ऑफ रेशिओ दिल्या. ओके, सो फर्स्ट राहुल आसा आणि सूर्या. सो ह्या फॉर्मान दिला 5:x. ओके, सो कितली आहा ती खबर ना, ती रेशिओन आसा. आता नेक्स्ट कंडिशन, राहुल इज 9 years यंगर देन मनीष. एक कंडिशन, राहुल आसा पळय तो कितें आसा, धाकटो आसा कोणापेक्षा, मनीषापेक्षा. आता मनीषाची इन्फॉर्मेशन हांगा दिवंक ना. आता फुडें पळय, मनीष एज आफ्टर 9 years विल बी 33 years. सो ही क्लियर इन्फॉर्मेशन आसा. सो प्रेझेंट एज घ्या मनीषाची, मनीष एज आफ्टर 9 years विल बी 33 years म्हणजे, सो ही तेंची फ्युचरांतली एज जाली. ओके, आमी फाइंड आउट करपाक जाय मेन कितें, प्रेझेंट एज. सो टोटल फ्युचरान आफ्टर 9 years कितें आसतली तेजी, 33 years आसतली. बट आफ्टर कितें 9 years म्हणजे आफ्टर 9 years तेका मायनस करा. कित्याक आमकां कितें जाय, प्रेझेंट एज. आमकां प्रेझेंट एज तो कितलो आसा तो काडूंक जाय. सो आफ्टर 9 years म्हणजे प्लस करूं नाका, आमकां प्रेझेंट एज तेजी फुडली एज दिल्या ही, सो ती मायनस करा. सो ती कितली आसतली तेजी प्रेझेंट एज, 24 years येतली. मागीर नेक्स्ट, आता हेजेर तुमी आतां फाइंड करूंक शकता पळय, राहुल इज 9 years यंगर देन मनीष. सो प्रेझेंट एज आता राहुलाची काढायचं, ही मनीषाची जाली. सो राहुलाची एज कितें सांगलें, 9 years यंगर देन मनीष. मनीष कितलो आसा सध्या, प्रेझेंट एज 24 आणि यंगर म्हटलं, यंगर म्हणजे बारीक. सो 24 - 9 15 years जालो. ओके, सो नेक्स्ट कंडिशन, द डिफरन्स बिटवीन सूर्याज एंड राहुल एज इज सेम एज द प्रेझेंट एज ऑफ मनीष. आता प्रेझेंट एज ऑफ मनीष आमकां खबर आसा कितली, 24 प्रेझेंट एज ऑफ मनीष 24. डिफरन्स बिटवीन म्हणजे साइन कितें येतलो, मायनस. बिटवीन सूर्याज एंड राहुल एज आमकां खबर आसा 15. राहुल मागीर म्हणून मागीर येतलो. सूर्याची एज खबर आसा ना, पण त्याचा रेशिओ कितलो आसा, x. ओके, सो तो कन्सिडर करा x. ओके, सो x इक्वल टू 24 मायनस प्लस 15. सो कितलो येयलो, 39. हे हांवें जस्ट तुमकां अंडरस्टँडा खातीर दिला. x जस्ट कन्सिडर करा. सो तेजी एज जी आसा, ओके, एक्चुअल एज जी आसा ती 39 आसा.
तर त्याचो आमकां रेशो काडपाक जाय. वॉट वील कम इन द प्लेस. सो हांगा आमकां सांगला वॉट वील कम आमी जी फायंड आउट आतां एक केली पळय एक्स ती एज फायंड आउट केली. आतां आमकां रेशो फायंड करूंक जाय. रेशो आतां हांगासर पळय राहुल आनी सूर्या 5:x आसा. सो राहुल आनी सूर्या कितलो आसा 5:x. सो राहुलाची एज आमकां खबर आसा 15 आनी एक्स हेजी एज खबर आहा आमकां 39. आतां फक्त क्रॉस मल्टिप्लाय करा. सो तुमकां कोणाक जमता जाल्यार हें तुमी डायरेक्टली कॅन्सल करा. ना जाल्यार एक्स इंटू 15 दवरात हांगासर 5 इंटू 39. सो एक्स हांगा दवरात 5 इंटू 39 डिवाइड बाय 15. हे कॅन्सल 5 3 जा 3 1 जा 3 3 जा. सो एक्स इक्वल टू 13 येयलो. ओके. सो एक्स इक्वल टू 13. हांगासर ऑप्शन आहा तुमच्या कडेन 13 ना. सो डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो हो ऑप्शन पळोवन हांव पयलीं टिक करूं नाका. ही तेजी प्रेझेंट एज आनी आमकां फायंड आउट करूंक सांगला तेजो रेशो हो डिफरन्स याद दवरात. इन टू वेसल्स ए एंड बी. सो वेसल मीन्स कंटेनर. ओके. सो दोन कंटेनर आसा ए आनी बी. देर इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वॉटर. सो ए आनी बी जो कंटेनर आसा पळय तेतून मिल्क आनी वॉटराचो मिक्सचर आसा. द रेशो ऑफ मिल्क एंड वॉटर इन दिस वेसल इज 5:2 and 8:5. सो एन 5:2 चो मिक्सचर आसा आनी बीन 8:5 चो मिक्सचर आसा ऑफ मिल्क आनी वॉटर. इन वॉट रेशो दिस मिक्सचर बी मिक्स टुगेदर so that the ratio of milk and water in the new mixture become 9:4. सो दोनांतलो जो रेशो आमी काडटले पळय तो जर मिक्स केलो जाल्यार तेजे आन्सर जे आसा पळय ते कितले येतले 9:4 येतलो. ओके. सो आतां एक्झाम्पल पळयात. फर्स्ट मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स पळयात कशी आसता ती. सपोज हें अज्यूम करा एक कंटेनर. ओके. हो एक कंटेनर हो एक कंटेनर. ओके. हितून आतां फर्स्ट ह्यो ए कंटेनर हो बी कंटेनर. ओके. सो ए कंटेनरान मिल्क आनी वॉटराचो मिक्सचर कितलो आसा 5:2. सपोज इतले दर मिल्क आसा आनी हे दर वयले वॉटर. सो हांगासर 5 मिल्क हो 2 जालो. ओके. मागीर नेक्स्ट हितून मिल्क 8 आसा आनी वॉटर जी कितले आसा 5 आसा. ओके. सो वॉटर जे आसा ते 5 आसा इन बी कंटेनर. सो हे इतले पर्यंत एक कंडिशन जालें. मिक्सचर म्हणजे मिक्स आसा भितून वॉटर आनी इन वॉट रेशो दिस मिक्सचर बी मिक्स टुगेदर. ओके. हे दोनूय जे आसा पळय कंटेनरांतले मिक्सचर ते आमकां मिक्स करूंक जाय एक खंयच्या तरी रेशोन म्हणजे तो आमकां फायंड करूंक जाय. सो दॅट रेशो ऑफ मिल्क एंड वॉटर इन न्यू मिक्सचर बिकम 9:4. म्हणजे न्यू मिक्सचरान मिल्क जे आसा पळय ते 9 येतले आनी वॉटर जो पार्ट आसा पळय तो कितलो येतलो 4 येतलो. हे दोनूय आमकां कितें करपाक जाय मिक्स करपाक जाय फॉर्मात. आनी थर्ड जो कंटेनर आसा पळय आनी मिक्स करपाक जाय आमकां. सो ह्या टायमार पळय 1 2 आनी 3 अशें जेन्ना कंडिशन दितले हे दोगांय. सो ह्या टायमार एलिगेशन. सो ह्या टायमार आतां आमी मिक्सचर करता पळय तो कित्या खातीर करता. आमी आतां हे मिक्सचर करून कितें करतले सेल करतले. ओके. सो सेल करतले कित्या खातीर प्रॉफिट मेळपा खातीर. सो हितून मिल्क जे आसा पळय ते सेम एज इट इज रेशन उरतले 8 आनी हो 5 उरतलो. पूण वॉटर जे आसा पळय हें फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा. सो आमी हितून जाय तितले कितें करूंक शकता उदक घालूंक शकता. ओके. सो हें फ्री ऑफ कॉस्ट हेका आमकां चार्जीस लागचे ना. सो तेच्या खातीर हांगासर कितें करा सदांच फायंड आउट करतना अशा कंडिशनार मिल्काचो जो रेशो आहा पळय तो घेवन फायंड करपाक जाय इन एलिगेशन मेथड. सो आतां मिल्काचो रेशो जो आसा पळय मिल्काचो ए आनी बी. ओके. सो हांगासर मिल्काचो कितलो रेशो आसा 5 आनी अपॉन 7 घेवप. आतां अपॉन 7 कसो जालो हे दोनूय प्लस करतले म्हणजे 5 + 2. ओके. म्हणजे 7 उदकूय येयलें +2 आहा भितून. आतां नेक्स्ट परत हेचो मिल्काचो रेशो घेया 8 आनी अपॉन 13. ओके. सो हे दोनूय मिक्स केले जाल्यार आमकां न्यू मिक्सचर कितलो दिला 9 अपॉन परत हेंची प्लस करा कित्याक हांगासर प्लस आसा हेंचे प्लस करा. आतां नेक्स्ट कितें करतले सबट्रॅक्शन करतले क्रॉस सबट्रॅक्शन. आतां ह्यो आनी ह्यो. ओके. सो क्रॉस सबट्रॅक्शन करतना असो 5 7 9 13. 13 5 जा 65 9 7 जा 63 आनी ह्यो 91. इतलो येयलो आन्सर 2 अपॉन 91. सो तुमी हांगासर जाय जाल्यार बरोवंक शकता 2 अपॉन 91 येयलो. ओके. हेंचे आहे आनी हेजे हांगा येतले आन्सर. ओके. आतां हो पेर घेतलो जर सपोज असो तुमी जाल्यार फर्स्ट पेर हांगा आमी क्रॉस मल्टिप्लाय कित्याक केलें कित्याक डिनोमिनेटर कितें नासलो सेम नासलो. हांगा डिनोमिनेटर सेम आसा. सो 13 येयलो पण हांगासर पळयात 8 - 9 -1 अपॉन 13 येयलो. आमकां हांगा फ्रॅक्शन मायनसान येता पळय. हो नंबर हांगा घ्या हो नंबर हांगा घ्या म्हणजे तुमकां पॉझिटिवान येतलो पळय तो घेवपाक जाय. सो 9 अपॉन 13 मायनस 8 अपॉन 13 हे क्रॉस सबट्रॅक्शनूच जातलें. फक्त हो नंबर सेकंड हाका पयलो घेयाच आनी ह्यो मागीर घेयाच. आतां पळय डिनोमिनेटर सेम आसा कितलो येयलो 13 आनी 9 - 8 1 अपॉन 13. सो हेजे आन्सर कितलो येयलो 1 अपॉन 13 येयलो. ओके. सो आतां हांगासर पळयच आतां हेंचो दोगांचो डिनोमिनेटर सेम करपाक जाय. हेजे हे आन्सर येयलें हेजे हे आन्सर येयलें. सो हेजो आनी हेजो डिनोमिनेटर सेम करपाक जाय. हो 13 आसा हो कितलो आसा 91. सो 13 कितलें मल्टिप्लाय करपाचो पडलो 91 येवपाक 7 जा. सो हांगासरूय 7 मल्टिप्लाय करायच. सो हांगा बरयता 1 × 7 कितलो 7 13 × 7 91 आनी हो दुसरेचो रेशो
2 अपॉन सो रिक्वायर्ड रेशो तुमचं 7:2 असतलं